आरामासानी सगळं जाण हय आराम उरूं जाय आराम उरून जाल्यार आनी अर्थ आसा तेका हांव आराम आसा तुमी सगळें आराम रावा कित्याक सांग हेकात तेकात भायर पण नासतना आराम रावा कित्याक हे करूं ना एक भानगडेक पडले न्ही आमी ते आनी कितें करतले भोगूंकूच जाय ते मनशान जल्मा येयले नंतर तसले कितें कितें येयले नंतर पळोवं जाय पळय तशें म्हणून कितें म्हणटा तुमी सगळें आराम उरल्यार आराम मागीर आशिर्वाद तुमकां खायम उरतलोच तुमगेलो आशिर्वाद तर तेजेर उरूं जाय हय तशें म्हणून आराम रावा आनी घरांतल्यान भायर पडनाकात फिरतले जाल्यार सगळें मास्क बिस्क घाल हय म्हाका म्हणटले तुमी आपल्या घरा भायर पिडनाक म्हणटा आनी तूं कित्याक भायर पिडटा काय म्हण हांव पिन्नाशिल्लो हांव कित्याक येयला सांग हिंगा एक मुडगेरी डॅमा कडेन अशें पळोवन वच्चा कितें आसा पळय हांव म्हण येयलो अरे बाबा येयल्यार चारीकात कचऱ्या रास तर कचऱ्या रासच आसात खऱ्या कसकसल पाकिटां आनी बाटल्यो आनी बिटल्यो पळयची न्ही लोक घरा कडेन उदक ना जा म्हणून घेवन हिंगा बाटली घेवन येवन हिंचे उदकान पिता काय कितें म्हण कळटना म्हाका म्हण पुराय बाटल्या राशी पडलात बाटल्या राशी ते राशी एक कात जाल्यार हेकात पळयल्यार पुराय जोडपेच दिसता येईल तेन्ना हांवें दोग चार लोकां धांवडोवन घायला आनी थोडे लोक अशेंच म्हाका पळोवनच धांवन गेले मारूं वचतले म्हण घेवन धवो दितले तेमकां कितें बेताळ येयले म्हण समजल बी जाण कोण हय भिले भितात हय भिवूं जाय मनशाक भंय उरूंकूच जाय भंय ना जाल्ले कडेन जंय ना खंय मनशाक भंय उरल्यार जंय जाता अशें म्हणून येयलो तुमकां सांग्या गोश्ट म्हणल्यार आतां सद्याक भानगड कसली चलते आसा खबर आसा तुमकां हे जे म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनाचे हय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष करचे हय तेतूं भितर भानगड जाली ते अध्यक्ष तेमकां ते हे खंयचे हेजो जावचो खंयचे जातीत जावचो खंयचे कोण जावचो म्हणून ते हय पयर हे जालें खंय गव्हर्मेंटान हय केलें खंय केलें ते केलें म्हण जालें कितें हे काँग्रेसाचे अकर लोक आसा खंय आनी ते BJPचे अकर लोक आसा खंय आनी GDS म्हणून आसा तेजे 5 आसा खंय आनी अपक्षाचे 4 लोक आतां कितें भानगड जालें कितें ना BJP जावं शकना ना काँग्रेसात जावं शकना पण कोचोवन घेवं लागला कोण सांग तेमीत हांव अध्यक्ष जाता हांव अध्यक्ष दिता हो ताका चोच मारता तो हेका चोच मारता अशें करून चोच मारून एकामेका बोट दाखोवन घेता आसात आनी बशील कडेन मस्त करून घेवन असं काम म्हणल्यार हे JDSाचे कित्याक काय म्हणल्यार तेमी ना जाल्यार अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष जावूंकच नात 16 मेंबर जावं जाय आनी ते जावचेच नात तशी भानगड जावन पडला करतले कितें आतां अध्यक्ष उपाध्यक्ष परत फाल्यां परे आमगेले हेकातले ग्रामपंचायतीचे खेड्या गांवचे ग्रामपंचायतीचे बी येयले हय ते बी आतां जावूं लागले न्ही आतां लोक ओगीत येवन घेवन लोकांक आंगार पडले अशें करून उलोवं लागला न्ही आतां अशें करून जाती आसा म्हण आतां कितें काम धंदो कोणाक कितें आसा म्हण केलें तुमी काम धंदो आसा म्हण केला तुमी कोणा कामा धंदो ना काय ना काम ना काय ना काय ना तशें पूण मागीर नात्राक हांवें एक धंदो घालन दिया कितें चारीकातल्यान कितें करून घेवन धंदो घालन दिया म्हण घेवन थोडे पयशां नेमके कितें जाल्यार कितें करता 2 नात्र आसा म्हागेली तशेंच म्हागेलो एक चेडो आसा मोनो तो हय ना कितें करता काय म्हणल्यार तो म्हागेलो एक व्हडलो नातू म्हूण लागलो आमी गॅरेज घालतात म्हण अरे बाबा हे गॅरेज घाला म्हण हांवें थोडे पयशे आशिल्ले म्हाजे कडेन एक कडेन करून घेवन हे गॅरेज घाला म्हण गॅरेज घालून दिलो हेमी इतलो व्हडलो बोर्ड बीड पुरा तयार करून घेवन हाडलो गॅरेज म्हण कसले तरी व्हडले शिकार गॅरेज बरयले मॅकॅनीक गॅरेज म्हण घेवन हय नांवूच मॅकॅनीक गॅरेज कितें बरोवन घेवन व्हडलो बोर्ड बीड लायलो आनी गॅरेज बरें करून घायले हय एकल्या दुकाना वयर भाड्याक येयले आनी घायले म्हण जालें एक म्हयनो जालो 2 म्हयने जालो एक गिरायक येत ना हेमकां अशें चाललो बाबा तुमकां अशें करून तुमी आतां गॅरेज घायले गिरायकीत ना म्हणटात म्हणून कित्याक काय म्हणून चवकश काडला तो आनी एकटो म्हणटा आजा तुवें नात्रान गॅरेज घायल खंय माळयेचेर तर गाडी व्हरतलो कस करून आनी रिपेरी करतलो कस करून काय म्हण घेवन अरे परमेश्वरा मागेले बी तकले येयले ना तो म्हणलो ते गॅरेज बंदूच करून उडया म्हटलो म्हाका राग येवन गेलो गॅरेज बंद करा आनी तुमी कितें दुसरें कितें लोकांक खावू जेवू कितें हॉटेल बिटेल घाला म्हणलें मागीर ते गॅरेजा सामान आशिल्लें कोणा दिवन घायले काय इकून खायले देवा बड्या खबर हॉटेल घायले मागेलो मोन चड मागेलो आयदण घासूक आनी हेमी दोगेलो एकलो रांदूक आनी एकलो होन घेवन दिवूक जालें म्हण जालें घरे हे पळयलें हॉटेल बिटेल वचून पळयलें सुंदर आसा मस्त करून घेवन येयलो हेतू बी एक म्हयनोभर जालें गिरायकीत ना हेमीच जेवतात रांदून हेमीच जेवता आशिल्ले दुसरे दीस गरवा घालतात जेवतात गरवा घालतात दुसरे दीस 2 म्हयने जाले हेतू बी गिरायक कित्याक ना काय म्हणून जर तर गेल्यार हेमी गॅरेज घायल खंय वयर माळयेचेर बोर्ड बीड लावन घेवन घायले गॅरेज बंद केले त्यात माळयेचेर हेमी कितें लायलें हॉटेल लायलें हॉटेल लायलें आनी कितें केलें गॅरेजाच बोर्ड काडलोच ना गॅरेज म्हण लायले बोर्ड आसा हॉटेलाच बोर्डूच लावन मेळना गिरायक अशें येतलो कशें करून ती भानगड नाका तुमकां कळचें काय ना तुमकां धंदोच नाका तुमकां म्हण हांवें बंद कर हाज्या पांय पडटा तुका कितें तरी धंदो लावन दी चल आमी तिगी लोक मेळ रिक्षा काडटात म्हूण लागले एकाद एक कडेन 50,000 कसो करून रिक्षा हाडू कितें तर जिवन करून मोड आनी कितें करतले हां घरा कडेन बेकार रोवन घेवन दोन उपेग आसा म्हणलो रिक्षा काडूक तांकां 50,000 रुपया दिली एक रिक्षा हाडली रिक्षाचेर येयी लोक बसतले कशें करून हां एकडे रिक्षा मारचो आनी 2 लोक फाटल्यान बसचे आनी बाकी लोकांक बसप खंय मातर हेमकां धंदो कर म्हणल्यार अशें करून पयशे वाटेल येता म्हणल्यार हेमकां आनी धंदो घालन दिवचे म्हण आज काम म्हण घेवन ना
धंद बिंद सगळं बंद करून उडोवन दिलं हे भानगडच नाक म्हणून तुमगेली मागीर जालें अशें करून जाता 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 हे 4 दीस गेले 5 दीस गेले जालें हेम गेला तर लग्न जावन घेवन ते मात परतार करून जावन घेवन आसा म्हण जालें पयर असो ताका सकयल देंवता आसतना आमगेलें एक दुकान आसा अनिलाल म्हणून आमगे दुकाना कडेन गेलो आनी असो एक मागेलें कितें सहज मागेलें कितें घेवचें उरता घेयलो आनी म्हणलो अरे ಒಂದು पुता बी लग्न करता आहे रे कित्याक काय म्हणल्यार ते शकुंतलाले नात ते गेले ताका बी सैरीक सोदता खंय म्हणल्यार ना रे हो म्हूण लागलो आजा सो ಒಂದು लग्न करचें मनांतच आसा रे जाल्यार चेडूं सोदतें आसा आमी आमगे सैर धैर्याक बी सांगला चेडवा सोद म्हण घेवन आनी गांवच्या दायजाक बिजाक सगळ्यांक सांगलो मागेले चेड्याक चेडूं सोदा म्हण घेवन चेडूं सोदतें आसात म्हूण लागलो म्हाका कितें म्हणत कळना हांवें म्हणलो तुम्ही हस्कन सगळे जाण सैर दाय रे दायीची कुटुंब आनी तुमगेल कुटुंब मेळून घेवन त्या चेडवा सोदता म्हणल्यार चेडूं कितले हरामी उरतलो पळय ते हेदो म्हणल्यार लिपून आस म्हणल्यार म्हणलें आनी तसलें चेडवा हें कित्याक सोदूं जायी ताका लग्न जावचें मना उन्न म्हण जालें ना चेडवा सोदता म्हणले नंतर मागीर राजा तशें न्ही रे कितें कितें सांगूं लागील तो मागीर हांव बी म्हाका तेणें मास्क घालून उलयलें तेणें म्हाका कळना कितें म्हण घेवन हांव बी येयलो म्हागेल का म्हाका कित्याक जाय लोकल पंचायत म्हागेले पाज्यान जाय निंगा नमस्कार 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 आराम आसा न्ही सगळे जाण हय हांव बी आराम आसा तुमी सगळे जाण आराम उरल्या जालें पळया आमी गेले कितें 10 उरले 5 उरले म्हणटा पळय तसली परिस्थिती आमी गेली तुमी आराम उरल्यार आमी आराम न्ही कित्याक काय म्हणल्यार जाणटेल्याल आशिर्वाद उरतात मागेले आशिर्वाद आसात तुमचेचेर जाल्यार बी तुमी आराम उरूं जाय हय कित्याक हे करुणा बिरुणा भानगडीत आसात न्ही तुमी भायर पडनाका म्हण इतलेंच सांगचें मागेलें हांव भायर पडनाका म्हणल्यार तुमी म्हणटले तूं कित्याक भायर पडटा काय म्हण घेवन कट कर फुल्ल फोकस पूर्ण घाम आले आता टीचर पंचाम